लोक म्हणतात त्याचो बापूय मागीर आमी कित्याक बेश्टो गाडी घेवपाच्यो बापायच्यो. सो फॅमिली पेरंट्स हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल वेन सोसायटी इज गिविंग फीडबॅक. टेक इट इन दॅट स्पिरिट. डोंट अटॅक द सोसायटी बॅक अँड प्रोटेक्ट युअर सन. बरोबर. म्हणजे तेच म्हणलं की अनलेस प्रूव्ड अदरवायज. अशें आतां म्हणजे कितें आसा, हाचो अर्थ आमी अशें म्हणना की तुमी तुमच्या भुरग्याचेर विश्वास दवरूं नाका, पण अशें म्हणटात की प्रेम आंधळ असतं, पण प्रेम डोळसपणे करावं. म्हणजे सेम वे, म्हणजे तुम्ही या सो यू हॅव टू बी लिटल विजिलंट. यू कॅनॉट जस्ट टेक द थिंग्स फॉर ग्रांटेड. ना तो तसं करचो ना. सी दॅट एवरी पॉसिबिलिटी. सी आफ्टर ऑल ही इज अ ह्युमन बींग, ही ऑर शी. आमी जेन्ना चलो म्हणटात चलयांक दिसता. सी देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग. हो फक्त आज हो विशय इतको व्यापक आसा की लोकांनी जी माध्यमां वापरल्यात ती सुद्दां तितकी म्हणजे सरप्रायझिंग आसा. म्हाका डॉक्टर तुमचो हातून अनुभव आसतलो की तुमी आमी केन्ना तरी उलयताले की कांय लोक म्हणजे बूट पॉलिशचा जो वास घेता किंवा आनी कितें. हातून तुमकां कितें वॉट यू लायक टू एड? People now has gone to the heights of the drug abuse. बरोबर. आणि कसलोय जो पदार्थ आसा जो आमकां मातसो दनाशा दिता जाल्यार दे यूज इट. करेक्ट. सिंपल थिंग्स लायक अ स्पिरीट, कफ सिरप्स. खूब जाण आमी पळयता भुरगे एडोलसंट पळयता कितें सोऱ्याचे ताका खबर आसा की ताजो इफेक्ट असो वाद जातलो. आनी मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट द लिवर प्रॉब्लेम. आपल्याला लिवर बाद जातले म्हणटा, सो सोरो पियना. पूण वॉट दे यूज इज अ कफ सिरप्स विच हॅज लॉट ऑफ सेडेटिव्स. बरोबर. Okay, which is more troubling actually. Okay, so अशे नवे कितें नवे drugs येवपाक लागले. Okay, and because this adolescent which I said like is like experimenting. So खंयच्यानी तेंचे जर ऐकले आमी like especially which comes from the peer group. Somebody, one person has heard or he has used. Okay, you hear about it and you go home and you try it. बरोबर. Something like this happens. आणि समाजान जितलो स्ट्रेस वाडटा न्ही, लोक ट्राय टू कोप विथ केमिकल्स. करेक्ट. सो म्हजो मूड चेंज करपाक जाय जाल्यार हांव एक बियर घेवन बसतलो. एब्सोल्युटली. कितें फाल्यां बियर मागीर म्हाका लागना, म्हजो तरी आयज बॉसान म्हाज्या तापयलो म्हणटा मातशें आनीक विस्की घेवन बसपाक जाय. सो यू ग्रॅज्युएट इन टू दॅट. आनी हांव कितें म्हणूंक सोदता की एडिक्शन अशें आसा, एन तूं गेलो जाल्यार पयलें म्हणटात ते इट्स अ कनिंग एंड बॅफलिंग डिजीज. कितें सो एडिक्शन म्हणटा पळय तो मनीस सारको आंजाचें रूप आसता तेका. डोंट बी दिस थिंग दॅट ही इज सम शॅबी फेलो. एकदम डिसेंट आसता पूण हार्डकोर एडिक्ट आसता. इनफॅक्ट दे आर मोर डिसेंट दॅन अदर पीपल. एपियरन्स शुड नॉट डिसीव यू. इट्स अ कनिंग एंड बॅफलिंग डिजीज. आनी जो एडिक्ट आसा न्हू तो इतलो मॅन्युप्युलेटिव्ह आसता, इतलो कन्विन्सिंग आसता. कितें तो कितें ही इवन मेक यू टेक आउट युअर क्लोथ्स एंड गिव हिम. इतके पद्दतीन गोल्ड बील काडून तूं सारको हे जातलो. सो इज दॅट cunning mind of his is very baffling. So they are able to fool their parents, able to fool their teachers, their bosses very well. Correct. So basically जेन्ना आमी ह्या विशयाकडे पळयता तेन्ना एक सगळ्यांनी समजून की सगळ्यांक ह्या दुयेंसाकूच म्हणून एक मानसीक जे मनाचेर जे परिणाम करपी जे दुश्परिणाम दिवपी जी वखदां आसात ताचे भकीक पडूंक शकता. म्हणजे एनीबडी इज वल्नरेबल. एक्चुअली वी हॅव टू गो विथ दॅट अप्रोच. एक जालें. दुसरें म्हणजे अशें आसा की समाजान आमी आमचे दार अशें बंद करचें ना, तो असो न्हय अशें म्हणून यू हॅव टू बी विजिलंट. मागीर सर जेन्ना दोतोर आमी उलयताले की अशे कांय लोक आसा ते इंक व्हायटनर आसता ताचो वास घेता. तुमी सांगले ते स्पिरीट किंवा पेट पंप आय मीन डिझल कितले तरेतरेचे. ह्या लोकांच्या लक्षानच येना. एवरीबडी इज वॉचिंग की ना तो सिगरेट ओडना, तो सोरो पिना, बट देर आर अदर थिंग्स. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वीच यू आर युजींग एट होम. ताचेर सुद्दां लक्ष दवरप प्रत्येक पालकाचें कर्तव्य आसता. कारण हे जे आसा फॉर एक्झाम्पल कफ सिरप ते कोण स्कुलान व्हरचो ना, पण घरा कडेन तो कितें करूं शकता. घरा कडेन ना हेतून खोकली बरी दिसता, बट येता म्हाजो ताळ खुंवता अशें म्हणून तो ही मे गिव सम एक्सक्युजीस टू यूज इट. सो यू हॅव टू तोच ब्रँड कितें जावं वील गो फॉर समथींग नाल्यार तूं कसाय घे किंवा आनी कितें अशें करून कितें तरी यू हॅव टू गो फॉर. आनी दुसरें म्हणजे मेडिसिनच्या बाबतींत सुद्दां कितकीशी वखदां आसा जी केन्ना आमी एखाद्या वेळार म्हणून घेवपाक. पण आतां पीपल जशें तुमी सांगलें की एवरीबडी वॉन्ट्स फास्ट रिजल्ट. भूक लागली फास्ट फूड जाय. म्हणजे कोणाक रांदपाचें पाशेंच ना. म्हणजे घरा कडेन रांदपाचें तांकां म्हणजे घरांतल्या व्हडल्यांकय ना आनी भुरगीं तेच शिकतात ना. दुकानार वचून कितें चिप्स हाड नाल्यार आनी कितें. सो दीस हॅपन इन एवरी स्टेट. वी डोंट टू रिलॅक्स अँड थिंक ओवर अवर प्रॉब्लेम. बाबा प्रॉब्लेम आसा. जशें तुमी म्हटलें की कांय वेळा पयलीं काय पेरंट्सांचे प्रॉब्लेम आसतात. पेरंट्स डजंट हॅव टायम टू थिंक settle the issue. Children don't have the time, so everyone wants a fast solution. They feel there's a faster solution. Marketakूय fast solution जाय. जायते फावटी they put in certain addictive substances. तेका लागून एका प्रोडक्टाक लोक धांवता. बरोबर. आनी ते प्रोडक्ट मेळना जाल्यार तो मनीस सारको उचांबळ जाता. समजलें तूं. दॅट इज ऑल्सो अनदर बीग फॅक्टर. करेक्ट. तुमी सोशल हे म्हटलें जायते फावटी आमी नशा करता, बट अलॉंग विथ इट वी अट्रॅक्ट अदर थिंग्स. म्हणजे मेनी टायम्स वी मे गेट इन टू सेक्शुअल रिलेशनशिप्स. कॉन्ट्रॅक्ट HIV. करेक्ट. इफ यू आर युझिंग सिरिंज वी मे शेअर इट. वी मे अगेन HIV, STDs. Beside other health problems, you know, then we cause accidents, we injure someone else, we injure ourselves.
तसले खूब परिणाम जाता. देर इज नो लिमिट टू इट. देर इज नो एंड टू इट. तुझे बाबा तुमकां एक प्रश्न विचार, म्हणजे मातसो खरो मानवी, जशें तुमी यू हॅव प्लेड बोथ द रोल्स. आतां जेन्ना आमी म्हणटा की हे सगळ्यांचो समाजाचेर भुरग्यांचेर इम्पॅक्ट जाता, सो तुमी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल, what should be your role, or what should be, म्हणजे आता आय एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हू आर ऑलरेडी इन टू द ऑन द बॅटलफील्ड अशेंच म्हणचे पडटलें. आणि एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स, what is your role or how you would like to look at this issue? शाळांनी आमचे इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट हू इज एन एडिक्ट. पूण कितें आसता तांची तळेदां तांचे ग्रेड्स देंवता भुरग्यांचे. केन्ना स्लिपी आयज, मातशे दोळे बी मातशे हें आसता. बिहेवियर थोडे फावटी बॉयस्ट्रस बिहेवियर जाता, एग्रेसीव बिहेवियर आसता. सो टिचर आनी एडमिनिस्ट्रेटरांनी हाजेर नदर दवरपाक जाय. आनी असले भुरग्यांक जरी तर कावन्सिलींग करपा जाता आमी, आनी तांचे पेरंट्सां हाडून डिस्कशन करून ते भुरग्यांक आमी कावन्सिलींग दिवपाचें आनी पळोवपाचें हे हाचे रूट कॉज कितें, आनी ती आमी ताऱ्यार घालपाची. ना जाल्यार कितें जावपाक शकता, आमची सोसायटी सामकी बिगड जायत वतली. बरोबर. कित्याक हा वी शूड नॉट वेट ऑल्सो फॉर द एडोलसन्स एज. आमच्या एड्युकेशन सिस्टमान कितें रायट फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड वी हॅव टू स्लोली स्टार्ट गिवींग चिल्ड्रन एन अंडरस्टँडींग अबाउट वाय यू शूड नॉट यूज. अँड नॉट ओनली स्कूल, also parental atmosphere should contribute to what the school is teaching. म्हणजे डॉक्टरान सांगला ते भाशेन रोल मॉडेल आमी जावंक जाय आमच्या जिवनान. आमी सोरो पिता, आमी सिगरेट ओडटा भुरग्यांच्या म्हऱ्यान, जाल्यार भुरगो कित्याक करचो ना, समजले तो. सो जायते फावटी आतां अशें डिस्कशन जाता की विदेशी गांव जे आसात थंय सोरो इतलो मेळटा ते सगळेच लोक एडिक्ट जावंक जाल्ले. आमी उलयना की त्या विदेशी गांवान policy laws are so strict that clearly below 18 you will not get. Then if you drink and drive, this is the penalty. तुझे लायसन्स वयता, बारवाल्याचे लायसन्स वयता. So there are lot of limitations put. Then only this thing. ते आमच्या गावांत ना. आमी फक्त प्रमोट करता because of economy. But we have not put barriers that if you do excess, this will be your repercussion. So जायते फावटी आमी फूल जावचे, म्हणजे आमी we should not be fooled by saying that in West alcohol आसा आणि drugs आसा आणि it's not having impact. They have got their checks and balances. We have not got our checks and balances. But role model, societal role model is the best. So don't drink in front of your children. Don't do anything that will influence your children in thinking that this is normal behavior. बरोबर. म्हणजे बेसिकली म्हाका दिसता डॉक्टर तुमी सुद्दां एग्री करतले की जेन्ना आमी अशें ह्या समाजाच्या हातून पळयतात तातूंत दोन आसता. म्हणजे एक म्हणजे जे आमी सदां पळयतात, मायंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग दॅट. दुसरें म्हणजे बेसिकली दीस ऑल्सो टायप ऑफ इलनेस. ही सुद्दां एक मनाची विकृती. ही आमी एक अप्रोच असो दवरपाचो. जशें एखाद्या मनशाची तकलीफ फोडूंक शकता, एखाद्या मनशाक जोर येवं शकता, तशेंच एखाद्या मनशाच्या मनान अशे विचार येवं शकता. ताका ते हार्ड अँड फास्ट, जशें आतां थोड्या तुमी सतेर बाबान सांगलां की त्या मनशाक शिंगां आसतली, तो वांकडो तिकडो आसतलो, अशें कांय ना. ही मे लूक मोर डिसंट अँड ही विल बी वेल बिहेव्ड. पण ही जी मनोविकृती आसा की हे त्याच्या मनाची जी धारणा आसा ती आमकां खंय तरी म्हणजे रूट कॉज. जशें तुमी रायटली सांगले थोड्या पैकी आमी रेप पळयता पण आमी वी आर फॉरगिवींग ऑर फॉरगेटींग हाजे फाटल्यान अल्कोहॉल आसा. सो दॅट पार्ट वी आर अनलेस यू कट द रूट द थिंग ब्रांचीस विल नॉट कम डावन. आनी आमी कितें तितके पुरते खांदयो मारता परत आनी ह्यो येनाल दुसऱ्यो येतल्यो. सो आमी हो जो रूट कॉज आसा. आनी दुसरें म्हणजे वी आर ऑल वी एज अ सिटिजन्स ऑफ दीस कंट्री ऑर एज अ पेरंट म्हणा, एज अ ब्रदर म्हणा, एज अ हेड ऑफ द फॅमिली म्हणा, एज अ कलीग म्हणा, आमकां सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. वी आर फॉरगिवींग. आमी विसरता ते. आमी फक्त दुसऱ्यांक पडटा. सरकारान करपाक जाय, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूटान हांगा ते पुलीस दवरपाक जाय, खंय खंय पुलीस दवरतलो, खंय खंय आमी आमची मनोवृत्ती बदलपाचो प्रयत्न करपाचो. आनी हाचे खातीर म्हाका दिसता प्रत्येकाचें कॉन्ट्रिब्युशन जे आसा ते महत्वाचें. डॉक्टर, वॉट यू वूड लायक टू एड इन दीस इश्यू? See, when it came the question of in the school, I'll just add something. Correct. Like as they want to do something new, adolescent age. So why not make them high? Give them a high, like how all this drug addiction gives a high. No, why not give them a high with something which will help them, like a sports, music. Correct. Okay, going to gymnasium, going into athletics. Okay, all these things. I guess. Along with your daily homework or like your studies, okay, all these co-curricular activities should be there. Barabar. Okay, the adolescent should not be like vacant without any work. Correct. So that they get time thinking about all other things.
Okay, so they should be preoccupied with all these things which will give them a good high, better high. बरोबर. Okay, म्हणजे थोडक्यात म्हणजे कितें आसा की आमी भुरग्यांक हें करनाका टीव्ही पळोवं नाका सांगता पण कितें कर तें सांगना. यू हॅव टू गिव देम ऑप्शन. सेकंड जशें सांगलें की कोणूच आपल्या भुरग्यांक चला आतां मातसो भायर वचून खेळून अशें कोणूच सांगना. भायर वचो नाका बस थंय ते बाकीचो पळय तो राजू अभ्यास करता ते सीमा अभ्यास करता वी वॉन्ट टू से पण ते म्हणजे आनी दुसरें आनीक पळयलां म्हणजे आतां नाय एम टॉकिंग अबाउट म्हणजे सो कॉल्ड अफ्लुएंट पीपल हू आर अफोर्डिंग ते कितें करता तूं धांक न्हिदता तो पळय रातचो 1 जासर जागो रावता. सो अशें म्हटलें काय भुरगे बिकॉज नाव डेज सो कॉल्ड एनर्जी ड्रिंक्स वॉट एवर आय डोंट नो वॉट इज द म्हणजे फॉरगेट द ब्रँड्स पण दे आर अवेलेबल. तो कितें तो कसो जागो रावता हो मागीर तो अभ्यास करता ना अरे ना आपूण ते रातचे 1 घेता आनी मागीर ते आपल्याक मागीर बरें दिसता मागीर कॉफी म्हणा आनी कितें वॉट ऑर वीच आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट. सो ही फॉल्स प्रे फॉर दीस. आमी तेजे परफॉर्मन्स ना तो रातचो तो आतां जागो रावपाक लागला तो राजू हो अभ्यास करता. सो अशें जे आमचे कंपॅरिजन आसता तें आमचे खूब कडेन चुकीचें आसता. आय नो सो मेनी पीपल दे गो टू स्कूल आनी ना तुमच्या क्लासीत त्या भुरग्याक कितले मार्क पडल्या. सी यू फोकस युअर अटेन्शन अबाउट युअर चायल्ड. सो यू से दॅट यू हॅव टू परफॉर्म बेटर बट कंपॅरिजन हे जो आमचो जो हें आसा मागीर तो आज तो मार्का कडेन कंपेर करता फाल्यां तो ताचे कडेन व्हडली गाडी आसा म्हजे कडेन ना तो म्हणटा अशें हाव दीस करप्शन दीस थिंग पिकल लोकांक कितें आसा घरा कडेन एनवायरमेंट आसा ना तो कोण ताका घरा कडेन बाबा तुजो पगार इतको जाल्यार वाय वी वॉन्ट दीस लग्जरी पण ना त्याचे कडेन आसा तो क्लास आसा तो ताचे कडेन व्हडली गाडी आसा ताचे कडेन व्हडलो बंगलो आसा तुजे कडेन ना. हें जे आमी आमच्या आनी हे सगळे वी आर ऑल कॉन्ट्रिब्युटींग डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. म्हाका सर तुमी सुद्दां यू कॅन ॲड टू दीस. एड्युकेशन सिस्टम हॅज अ बिग रोल टू प्ले. एज डॉक्टर सेड डॉक्टरान सांगलें ते भुरग्यांक ऑल्टरनेटिव्स दिवपाचे तांची एनर्जी आसा ती चॅनलायज करपाची सो दॅट कितें आमच्यान पर्यंत सांगपा जाता की आमी स्पोर्ट्सान पार्ट घेतली आनी आमकां इतली तांची गरज लागूंक ना असले पदार्थांची बी. सो भुरग्यांक आमी जाता तितली एक्टिविटीज दिवपाच्यो आनी एड्युकेशन सिस्टम शूड नॉट बिकम टू स्ट्रेसफूल. बरोबर तो मात स्ट्रेस दिवपाची कित्याक ती मागीर नशा घेवपाक भुरग्यांक फोर्स करता एड्युकेशन. तर आनी एक म्हटल्यार सर बाबा हांव तुमकां कितें सांगता आमकां मातसो वेळ थोडो आसा तुमी सगळेच वायंड अप करून घ्या इन अ डिस्कशन बेबी वॉट आर द दिस थिंग आनी हाव वी शूड टॅकल दिस इश्यू लेट्स इन शॉर्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू थिंग इज आयज ब्रोकन होम्स आनी अशे अल्कोहॉलिक होम्स जावं ड्रग एडिक्ट होम्स आसा आनी तेंची भुरगीं तातूंत वाडटा दे मे नॉट बी टेकिंग. करेक्ट. It's important for them to know that there are self-help groups, there is counseling, that they should not cover their emotional hurt by taking substance like what their parents are doing. Correct. They can grow up as good citizens, normal citizens. They should take psychological help in time. You know, even if their parents are not coming to treatment, they should start taking help from counselors and all to cope with that situation. I think AA, Narcotics Anonymous, तशें Al-Anon आसा फॉर फॅमिली मेंबर्स ऑफ अल्कोहॉलिक्स, Alateen आसा फॉर टीनेजर्स कमिंग फ्रॉम अल्कोहॉलिक फॅमिलीज, एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहॉलिक्स आसा जे एडल्ट स्टेजीर पावलेले आसा बट दे हॅव अ बॅकग्राउंड ऑफ फॅमिली हिस्ट्री ऑफ अल्कोहॉलिक. अशे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा. गो फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. दोज आर एनॉनिमस ग्रुप्स. समजले थंय तुजें नांव थंय तुज्या टीव्हीचेर घालचें ना बाबा हो मनीस हांगा येयल्लो कितें एंड यू कॅन शेअर यू विल गेट अदर पीपल हू आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग एंड दे विल शेअर यू हाव दे कोप्ड विथ इट विदाउट ड्रग्स विदाउट अल्कोहॉल and how they are having a good life. बरोबर मस्त सतेरबाब यू हॅव रियली कंक्लुडेड वेल कारण कितें आसा खरो आमचो विशय येदो व्हडलो व्यापक आशिल्लो पण वेळेचे मर्यादेचे भान दवरून म्हाका दिसता दोतोर उत्कर्श जुजेबाब आनी सतेरबाबान सुद्दां एक बऱ्या पैकी तांच्यांनी ह्या विशया कडेन स्पर्श केलो कारण हे एक दुधारी शस्त्र दीस इज अ डबल एज वेपन हाची इफेक्ट आसा सायड इफेक्ट आसा आनी बॅड इफेक्टूय आसा पण प्रत्येकान जागृतपणे ह्या विशया कडेन पळोवन आत्मचिंतन करून अलर्ट मायंड सी दॅट इज इम्पॉर्टंट. जर आतां लोक पयलीं एक काळ आशिल्लो कोणाचे कितें बॅग मेळटा आतां लोक बॅग दवरल्यारूय कोण हातले ना कारण जेन्ना बॉम्ब एक्सप्लोजन जावपाक तेन्ना लोकांक हातूंत बॉम्ब आसत. अशा पद्दतीची जेन्ना मनोवृत्ती आमची जाता की देर कॅन बी अ डेंजर हें पयलीं म्हणजे एक्सेप्ट करपाक शिकपाक जाय. म्हाका दिसता समाजांतलो प्रत्येक घटक आनी प्रत्येक घटकाचें कर्तव्य आसा हें सरकारचें काम हें टिचरांचें काम हें पेरंटाचें काम अशें म्हणून आमी तें पार्टिशन करूं शकना. तर सगळ्यांनी आपापली जापसालदारकी वळून समाजाचे बरे भुरगे जावचे बरे तरुण हे सगळे फाल्यांच्या फुडाराचे नेते फाल्यांच्या फुडाराचे दोतोर वैजकी अधिकारी हे ते म्हणजे दे आर ऑल द मे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ह्या सगळ्यांक आकार दिवपाचें काम आमी सगळ्यांनी करपाक जाय तितक्याच जापसालदारकेन करप तितकेच गरजेचें. म्हाका दिसता ह्या विशयाचें गांभीर्य वळखून प्रत्येक जाण आपली म्हत्वाची भुमिका निभयतलो आनी तो निभोवपाचे देवान तांकां सगळ्यांक बळगें दिवचें अशें मागून ही आजची कार्यावळ सोंपयतना तुमकां सगळ्यांक काळजान संदेश बरें करूं. नमस्कार.